इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर अशें म्हणटा, कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी वोंपयाक बी दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तांतू किर्लोंक लायतात आनी हे केल्ले शिवाय पाटी वचनात, तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता ते उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडलें तें सगळें करता. देवाचें उतर हें. प्रितुमेची तू भेट करताय, तिचेर पावस ओतताय, शुभम पडून तिका सुफळ करताय. देवा तुज्या वळणायांनी उदकाचो अभाव ना. भूंय भिजोवन दाणी काडून तांकां तूं फर्मायताय. थोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. वय कोसलली भुमी पावसाच्या शिवरान तूं भिजयताय. तांतल्यो वळयो उदकान मोग करताय. धन सपाट करताय, ती भिजयताय आनी तांतल्या फळांचेर तुजो आशीर्वाद घालताय. थोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. तुज्या उदारपणान वर्सभर आमकां मेळटात फळां. तुजी पावलां पडटात थंय सगळें जाता सुफळ पीक. पणगेर सुवात्यांनी सैत भरपूर मेळटा सोरो. वय घुडे दोंगर आनंदान नाचतात. थोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. बकऱ्यांचे हिंड मैदानार दितात सोभाय. गोवा भाताची कृषी बेटा बैलां दिता श्रृंगार. ती सगळी संतोषाच्या उमाळ्यांनी गायन करतात, तशे दिसतात. थोडे बी बरे सुवातेर पडले
लागले थोडे बी खरे सुवाते पडले आणि फळ दिवंक लागले. सांब पावलोनू रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, ह्या काळार आमी सोंसताव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे थंय उगडापी जावची आसा ते मैमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापी करीत म्हणून सगळी रचना व्हड अत्रेगान राखून आसा. सगळे सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार तें तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्हय, बगार तिका तशें खाल केल्ले देवाच्या कुशे वरवीं तें जालां. तरी सृश्टेक एक बरवसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटोन देवाच्या भुरग्यांचे मैमेवंत स्वातंत्र्याची वांटेलीन जातली म्हणून तिचो बरवसो. कित्याक प्रसूती फुडें येता त्या येणा बरी सगळी सृश्टी आपले हर एक रचने सवें आजून पर्यंत कश्टा दुखींचे हास्कार हुस्कार सोडनासा म्हूण आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात न्हय, पवित्रात्मोचो प्रथम फळ म्हणून घेतिल्ली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचे दत्तपण आमकां केदाळा लाभात म्हणून अत्रेगून आसता अंतस्करणी सुस्कारता. देवाचे उतार हें. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. क्रिस्ताताई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी आज लितुजी वर्साचो 15वो आयतार संभ्रमता आनी आज पवित्र लितुजेंत मिसा वेळार पवित्र पुस्तकांत जेजू क्रिस्त आमकां सरस्वो देव आमकां बरें सत शिकयता. ही सतां आमच्या जिणेक चड गरजेचीं. जाचे विशयी उलोवन जेजू क्रिस्त सांब मातेवान बरयल्ल्या वांजेलांत अशें सांगता. आयकाय आमी ताचें उतार. त्या दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरोवन सरोवराच्या वेळेर वचून बसलो. आपल्या भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोनीर सोडलो. लोक सकड वेळेर उबो रावलो. तो जेजू ओपारींनी सभा संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक वोंपी वोंपोवंक भायर सरून गेलो. तो वोमतना थोडे बी मेरेर पडले आनी आकाशाच्या सुकनांनी येवन तें खेळ्ळें. आनी थोडे बी चड मातयेन घातलेल्या कडपा सुवातेर पडले. हांकां माती वयल्या बारस आसलेल्या वरवीं बेगीनच तें किरलेलें, पूण सूर्य उदेवन येताच तें करपलें आनी ताका पाळां फुटोवंक नात देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडे कांट्या झाडां मदें पडलेलें आनी कांट्या झाडां वाडटा आसतना ताका तांणी चिड्डून मारलें. आनी हे थोडे बरे सुवातेर पडले आनी थंय वाडून फळ दिवंक पावलें. थोडे 100 वांटे, थोडे 60, थोडी 30. तुमकां कान आसा जाल्यार आयकात. उपरांत शीस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले, तूं तांचे लागीं ओपारींनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे गोठ समजोवंक तुमकां फावो जाला, तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका बरोवन वोमतासर दिताले आनी जाचे लागीं कांय ना ताचे आसतले सयत काडून व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं ओपारींनी उलयतां, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना, ते कान दितात तरी तांकां आयकूंक समजना.
आनी तांचे ते सिद्ध जाता इस्रायल प्रवाद. तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजूचें ना. दोळे सण पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना. कारण हें परजेचें काळीज दाड्डें जालां. तांचे कान जाल्यात दाट, दोळ्यांक पडल्यान दंपान, ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानाक आयकातें, तांचे मोतीन समजतें. अशें म्हजे थंय पाठीच पडटा ते आनी हांव तांकां गूण करतां. पूण बागी दिश्ट आसले तुमचे दोळे, आयकूंक सकत आसलेले तुमचे कान. सतच हांव तुमकां सांगतां, सबाय प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. तर आयका तुमी ओंपियाच्या ओपारीचो विवर. जो कोण राजा विशयांतले उतार आयकता पूण ते मोतीन व्हरिना, तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी. देंवचार येता आनी त्या काळजांत ओंपलां तें बी काडटा. कडपी सुवातेर पडलेलें तें बी उतार आयकलेल्या फरा संतोशान वेता ताका सरी करयेत, पूण ताचे तें पाळ रोमनांतले वरवीं थोडोसो काळ तें उरता. उतरा पासून कट दणी उठात जाल्यार तो ते घडयेन सांडटा. जो कोण उतार आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळी ताचे धनाचे बुलीन तो चिड्डता आनी फळां बीन करता. तो कांट्या जडकुटा मदें पडलेल्या बिया बरी. सेकी खरे सुवाते पडलेले बी उतार आयकून मोतीन तो व्हरतल्याक सरी करयेत. तसलो फळ दिता, एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचें उतार हें. क्रिस्त मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमी देवाचें सत देवाच्या उतरांनुच आयकलें. हें समजून घेवंक, नियाळ करूंक, तें आमच्या जिणेचें तत्व करूंक आमी प्रयत्न करया. हें सत चड जावन आज आमकां चड गरजेचें. हर एकल्या आवय बापायची आशा कितें म्हळ्यार आपणाच्या भुरग्यांनी बरें शिकोवंक जाय, बऱ्या इस्कॉलाक या कॉलेजीक वचूंक जाय, तांकां फर्स्ट क्लास या रँक मेळूंक जाय, उपरांत बरें काम मेळूंक जाय, बरो पाग मेळूंक जाय आनी तांचे मुखले जिणे तांणी मांडून हाडूंक जाय म्हणून हें वाजबी जावन आसा, वो धर्मीक कायदो जावन आसा. असली आलोचन भोव बरी. आनी आमी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या मानेस्तांनी अशेंच चिंतूंक जाय. आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक आमी बरें शिकप दिवंक जाय. शिकप दिल्ले वरवीं तांकां वैज्ञानीक समजणी मेळटा, पूण जिणेचे जानवाय तांकां मेळटा गी म्हणल्यार सवाल. आमकां हर एकल्याक समजोनी जाय, आमी समजोनीन वाडोवंक जाय. शिकपा वरी ही समजोनी मेळटा आनी आमी सबारपटी वाडटा म्हणयत. पूण त्या शिकपान आमी घेतली समजोनी आमच्या कामाक आनी जिणेक उपकारा पडटा गे म्हणल्यार सवाल दुसऱ्यांच. ते पडल्यार भोव बरें, बारपोटी तें पडना. आमी शिकचें एक आनी जियोचें दुसऱ्यांच. ह्या दिसांनी आमकां चड बेजाराय जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार आवय बापायची उर्बा कितें म्हळ्यार तांच्या भुरग्यांनी तांच्या तरणाट्यांनी इस्कॉलाक आनी कॉलेजीक वचा जाय म्हणून. पूण आयच्या वातावरणांत ते इस्कॉलाक दाखोवल जाल्यार
कॉलेजीक दाखल जाल्यार इस्कॉलाक जावन कॉलेजीक जावन वचूंक जायना. इस्कॉलान क्लास कॉलेजीन लेक्चर प्रवचन दिवंक या आयकूंक तें समजून घेवंक साध्य जायना. इतलें मात्र न्ही, शिकल्यार ही परीक्षा बरोवंक कश्ट. एक बेजाराची गजाली. तसली अडचणी आमचेर आयल्या. वय आमकां वैज्ञानीक ज्ञान वा समजणी मेळोवंक कश्ट जाल्यात. पूण जाणवाय मेळोवंक कश्ट जाल्यात की म्हणल्यार सवाल. जाणवाय म्हळ्यार कितें? समजणी एक, जाणवाय दुसरी. ती समजणी आमच्या जिणेंत परिवर्तन करून घेता आसतना आमकां जाणवाय येता. जाणवायची जर जावन आसा देवाचे उतार. समजणी आमकां ज्ञान आमकां बुकां वरवीं, क्लासी वरवीं, प्रवचना मुखांतर आमकां घेवी येता. पूण जिणेची जाणवाय, सस्तांची जिणेची जाणवाय तांचे तावन आमकां मेळना. आनी जर तर ती जाणवाय आमचे थंय ना, आमकां ही समजणी मेळोवन फायद्याक सड पडना. नानगी सभार जावन जायतें शिकप तांकां आसा, जायते ग्रेस्तकाय तांकां आसा, तांच्या आवय बापायन तांच्या भुरग्यांक जायतें शिकप दिलां, पूण तांच्या जिणेंत तें चलवता. तांकां समाधान ना, संतोष ना, जिणी तांची पिड्ड्या. कित्याक? तांकां सस्तांची सर्गींची जाणवाय ना. त्या जाणवायन तांची जिणी तांणी मांडून हाडूना. तर आमी आमच्या भुरग्यांक शिकप आशेतां जाल्यार भोव बरें. पूण ताचें कितें वरतें तांकां जाणवाय मेळ्ळा सारकें आनी कळ्ळी जाय. आज आमच्या भुरग्यांक इस्कॉलाक या कॉलेजी वचूंक जायना जाल्यार जाणवायच्या जरीक वचूंक जाता. जाणवायची जर जावन आसा देवाचें उतार. जाचे विशयी आजाच्या पयल्या वाचपांत इस्रायल प्रवक्त्याच्या ग्रंथान आमी आयकता. कशें सर्गीन तावन मोळ बातावन पावस आनी धोव देंवता, धरणी पडटा, धरण थंड करता आनी थंड केल्ल्या शिवाय फाटी वचना गी. तशें जावन आसा देवाचें उतार. देवाचें उतार ताचे तावन येता आनी मनशाच्या काळजाक तें मारता. मारले शिवाय त्या फाटी वचना. पूण मारले वरवीं ताका जाणवाय येता गी, ताची जिणे परिवर्तन जाता गी म्हणल्यार सवाल दुसरें. पूण एक देवाचें उतार देवा खातीर न्हय. देवाचें उतार मोळबा खातीर, सुर्या खातीर, चंद्रा खातीर, रुखां खातीर, मनजाती खातीर न्हय. देवाचें उतार भाव भयणीनो, देवाचें उतार तुज्या आनी म्हज्या खातीर. देवान उरोवचें, ताणें आपणाकच उगड्या पैंगण दाखोवचें, ताणें ताचें उतार, ताची जाणवाय आमकां दिवची आमच्या जिणे खातीर. ताका ताची गरज ना. ताका दिल्ल्या वरवीं ओडवी काय सण मेळना. पूण आमचो कित्याक तो मोग करता, कशें आवय बापाय भुरग्यांचो मोग करता आनी तांकां शिकयतात गी, तांच्याकी व्हरता सरान देव आमचो मोग करता देखून ताची जाणवाय ताच्या प्रेरणा मुखांत्र, ताच्या उगडापेपणा मुखांत्र, ताच्या उतरां मारिपांत तो दिता. आनी आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकलें कशें म्हण बरतावन पावस आनी धोव देंवता आनी धरण थंड केल्ल्या शिवाय फाटी वचना गी. तशें देवाचें उतार देवा तावन तें येता आनी आमच्या काळजाक तोपल्या शिवाय तें फाटी वचना. तोपलें तर जाल्यार तें एकच आमची जिणी बदलता, परिवर्तन करता, आमकां जाणवाय दिता. या आमची जिणी आमीच पिड्ड्यार करता. तर कोणांतय देवाचें उतार बरें जाता, कोणांतय देवाचें तां फळां दिवंक जाता. हाचे विशयांत आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. आतांच आमी आयकलें देवाचें उतार एक ओंपतलो, बी ओंपलेल्या बरी एका बियाक सरी करया. आमी बागी जावन आसा, कितल्या हजार वाट्यांनी आमी बागी. आमच्या भोंवतणी पळयता आमचे हिंदूंचे भाव बिरमोत ते
भाऊ बहिणी प्रायवंत स्त्रियो देवाचे उतर तांकां आयकूंक मेळटा काय बिरमोत नाही गे ते आमची भाऊ बहिणी नाही गे ती कितले हजारांचो मिलियन्सो लोक आसा देवाचे उतर तांकां आयकूंक मेळटा गी आनी तुका आनी म्हाका कितले मोठी मेळटा कितले मोठी मेळटा आनी सोमी देव सांगता देवाचें उतर सर्गीन जावन देवळल्या पावसा आनी दोवा बरें आमच्या काळजात तोपलेल्या शिवाय आमचे जिणेंत परिवर्तन या निसंधान केल्या शिवाय त्या फाटीं वचना निसंधान जाता देवाच्या उतरा वरवीं न्ही बगार कित्याक ताका आमी सहकार देवळांतल्या ताचे वरवीं तर आमी इतले मोठे देवाचें उतार आयकता आयतार असो सर्मो आयकता बूक वाचता पवित्र ग्रंथ वाचता आनी कितले मोठी आमकां वाची येत आमची जी आमच्या काळीज थंड जाता गी देवाच्या उतराच्या जरी वरवीं आमची जिणी बदलता गी थंय देवाचें उतार किर लाता गी वाडटा गी फूल दिता गी फळ दिता गी कितले मापान फळ दिता म्हणलें सवाल जर तर थंय देवाचें उतार आमी कितें आयकता तें आमच्या काळजाक कितें थोपता तें जर थंय तें किरलाना वाडना फूल दिना फळ दिना आमची जिणी परिवर्तन करिना कोणाची सूख जावन आसा ही माय बाबाची सूख गी शेजाराची सूख गी देवाची सूख गी हांवें ओपून घेतली म्हजी सूख म्हणून कित्याक आमचे काळीज आमची जिणी एक वाटे बरी जावन आसा एक राज रस्ता म्हणल्यार बरी जावन आसा थंय माती ना कांयच ना हर एक मनीस गुड्डावन येता आमी आसो थोड्या बोटी आमची जिणी मिसायतान जावंक पुरो सर्मो वायकतान जावंक पुरो सर्मो जाता तितलो मोठो केल्यार बरें कोण पळय याज्याक मोठो सर्मो दिता 7 मिनटां खंय 5 मिनटां खंय 4 मिनटां खंय 2 मिनटां खंय 1 मिनट खंय तो बरो पात्र कित्याक ताचो सर्मो मोठो जालो तो 1 मिनटान दिलो सर्मो जाल्यार म्हाका आयकूंक हांव तयार ना वाट जावन आसा ती गट वाट जावन आसा ती ताचें काळीज राज रस्ते जावन आसा आयलो गेल्लो ताचे वयर चलोवन वता ताचें तें ओंपुल्लें देवाचें बी कशें किर जातालें नानगी आमच्या मोदें सभा जाण सर्मांक बापा ह्या जग सर्मा सांगता म्हणटा आसतना देवाचें उतर वाचता आसतना आमच्या मोतीन आसा राटावळी आमी भायर पळयता भायर वचून बसतांक म्हूण जाता तर देवाच्या उतरान आमची जिणी परिवर्तन करी जाय जाल्यार तें उतर स्विकार करी जाय आमी वाटे बरी जावचें न्ही कोणें गुड्डावन चलोवन वच्या बदल्या मनशा बरी आसा दुसरें जांचे जिणी आनी काळीज एक पात्रां बरी जावन आसा पात्रां वयर कडपा वयर ओंपुल्लें बी पडलें तर जाल्यार वय तें किर लाता बेगीन कित्याक तें माती ना इल्लीच माती बेगीन किर लाता पूण सूर्य उदेवन दनपार आयलो म्हणटाना भोंवता मागीर मरता वय थोड्या पोटी बरो सर्मो सांगलो म्हणटा बरो म्हणून बरो कित्याक आमच्या कानाक आमच्या कुशालाक बरो जालो मस्त काणयो सांगले मस्त जोक सांगले म्हणून आयकूंक खुशाल जालें पूण आमच्या जिणेक कितें परिवर्तन जालें तें आमी चिंतावंक घी देवाचें उतार ते सर्गीच्या जिणेचें बी आमची जिणी आमच्या काळीज कटपा वरवीं जाल्ल्या वरवीं कटपा वयर पडलेल्या बरी जाता तें ताका चड पाळा नांद भायर वचून कुशालाय गमात केली तर जाल्यार देवाचें उतर गेलेंच तसली परत तसली मनोभावी आमचे थंय आसत तिसरी जावन आसा थोड्यांच्या जिणेंत देवाचें उतार पडटा तें देवाच्या उतराचें तें पडटा तें आमच्या जिणेंत आसा कांटे कुंटे आसलेल्या पोरमाणे कांट्या कुंट्या मदें एक बी ओंपलें तर जाल्यार वय किर लाता वाडटा पूण वयर येवन ताका कांटे कुंटे सोडटात गी सोडिनात तशेंच आमकां जायत्यो राटावळी आसा 100 आनीक 1000 राटावळी आसा कशेंय आमी मिसाकायल्या कशेंय आतां सर्माचो वेळ जालो देवाचें उतर आयकोवचो वेळ जालो
पार्टी कशें वेचेंगी, तें काम कशें करचेंगी, हें काम कशें करचेंगी म्हणून आमी चिंतावन जावं पुरो. ह्यो राट्टवळी देवाच्या उतराक चीट दितात, ते वयर येवंक सोडनात. आमचें धर्म त्या राट्टवळींत आसा. न्हय, आमची मौत तसल्या संगतीन वचूं नजो म्हूण हांव सांगना, पूण देवाचें उतर आमकां आयकोवचें भाग मेळ्ळ्या वरा देवाच्या उतराक आमी कान दिजय शिवाय दुसऱ्या राट्टवळींनी आमी मग्न जावचें न्हय. तर आमची जिणी तशें कांट्यानी कुंट्या आसल्या बरी करचें आमी सामान्य, तेन्ना देवाचें उतर आमचे थंय येना. तर जर तर देवाच्या उतरान त्या बियान आमचे जिणी परिवर्तन करूना, इतले फावटी आमी देवाचें उतर आयकता जाल्यार परिवर्तन करूना तर जाल्यार जावं पुरो आमची जिणी एक वाटे बरी जावंक पावल्या, वा आमची जिणी आमचे कडेन कटपा बरी जाला, वा आमची जिणी कांठे कुंठे आसले एका बोल्या बरी जाला. देवाचें उतर तें किरला ना, वाडना, फूल दिना, फळ दिना, तर देवाचें उतर आमी आयकून कितें फायदो. आनी तसल्या संदर्भात आमची जिणी कितें जाता, देवाचें उतर सर्गांत तो देंवता तर जाल्यार देंवता तें पावस आनी दोवा बरी, तें धरणी पडटा, धरण थंड केल्ल्या शिवाय तें फाटीं वचना, तें उतर तुका तोप उरल्या शिवाय फाटीं वचना. तोपता, त्या तोपणे वरी एक मोरताय या तूं वांचताय, ताका साखर दिताय तर जाल्यार तुजी जिणी बदलता, आमची जिणी बदलता. आमकां जानवां येता, आमकां स्वकश्ट सोसूंक बोळ येता. प्रत्येक जाण आज आमकां तसलें बोळ जाय. त्याच खातीर निमाणे त्याच पळय ग्रंथांत स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां सांगता, थोडे बी बऱ्या मातयेर पडटा. बरी माती ती उदक आसा थंय किरलाता, वाडटा, फुलता, फळ दिता. थोडे मी 100 वांट्यांनी दिता, थोडे मी 60 वांट्यांनी दिता, थोडे मी 30 वांट्यांनी दिता. असली जिणी जावंक जाय आमची. आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय, बऱ्या मनोभावान आयकूंक जाय. तेन्ना आमची जिणी परिवर्तन जाता, बदलता, आमचे वगूण वेतात, आमचे काळीज मोग वाडटा, एकामेका थंय आमी मोगान चलता. कोणा आसा गी ताका आनी कितें दिताले. तसलो मनोभाव आसल्यांक, तसलो मनोभाव आसले मनीस देवाचें उतर आयकत येता जाल्यार तांचो मनोभाव चड वाडटा. कोणा थंय आसा गी ताका आनी कितें दिताले, कोणा थंय ना गी तो देवाचें उतर आयकना. देवाचें उतर ताका तोपल्यार ताची जिणी बरी जायना, तो भोंवता आनी मरता. तर भाव भयणीनो, देवाक आमी अर्घां दिवया. आमी ना फावो जाल्यार देवान आमकां ताचें उतर दिलां, सर्गींची जानवाय दिल्या. आमी त्या कानान आयकल्या मात्र पावना, ताचेर ध्यान करूंक जाय, ध्यान करूंक जाय, मेडिटेशन करूंक जाय. वी मस्ट रुमिनेट ऑन दॅट. आनी देवाचें उतर आपणाचें करून घेवंक जाय. वी मस्ट ओन इट, एसिमिलेट इट. आनी तें देवाचें उतर आपणाचें करून घेता आसतना आमची जिणी देवाच्या उतरान बदलता. आनी कशें क्रिस्ताच्या जिणेंत तो जावन आसलो देवाचें उतर, आमची जिणी देवाचें उतर जाता. कशें क्रिस्ताच्या जिणेंत 100 वांट्यांनी 1000 वांट्यांनी फळ दिलो गे, तासो फळ जावन आमी इतले जण संवसारांत क्रिस्त जावं पावल्यात गे, आनी इतलें बरेंपण चलता गे. तशें ह्या देवाच्या उतराचें बी आमच्या काळजांत बरे मातयेंत तें पडलें तर जाल्यार, किरलालें जाल्यार, वाडलें जाल्यार, फूल दिलें जाल्यार, फळां बरीं जालें तर जाल्यार आमची जिणी बदलता. कलकत्ताच्या मदर तेरेसा पळया, फ्रांसीस झेवियरा पळया, फ्रांसीस असिसी पळया, कुर्साच्या जुआंक पळया. इतले जण हजारांचे हजार सांत आनी भक्तीनी आसात. तांचे शिवाय आज जिवोवचे कितले जण सांत आसात.
देवाच्या उतरान तें परिवर्तन जालें. देवाचें उतार जावन आसा एका तराचो साक्रामेंट. आमच्या बऱ्यापणाक देव तें उतार दिता. ताचो पोळ घेवचो, ताच्या प्रमाणे जिवचो आमचो कायदो जावन आसा. तेन्ना देवाचें उतार आमकां कळाबरीत करतालें. आमेन.